बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. रित्मेच्या भावा भयणीनो, आजच्या मिसाचो विशय बापाची कुशी कोत्ता ती प्रामाणिकपण आणि विश्वासपणान वागयतात. हो शवधर्म मोगाल भाव भयणीनो, आजच्या मिसाचो विशय सुम्याचें जिवन कुडी ओतम्यांक पेकोवणी. जेजू आपली मुण्यारी जिवितान जायती पेकोवणी दिली आनी आयज पवित्र मिसाचे भेटेन उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आजीत जावन आमकां पेकोवणी दिता. कित्याक ह्या पवित्र खाणा पिना वरवीं जेजू म्हजे कुडीक ओतम्याक आपली पेकोवणीचो हात लायता आनी आपल्या मोगान म्हजें जिवीत भरता. जेजू म्हाका पेकोवणी दिता कित्याक हांव दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवं. हेंच बायगोन्स फ्रांसीस शावेरान केलें. आपल्या मुण्यारी जिवितान मिसाची भेट भोगतीपणान समोर म्हूण भावार्थ्यांक पेकोवणी फावो केली. मिसाची भेट आमच्या जिविताचो माज जावं आमकां कृपा मागुया. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणानो, आतांच आमी आयकल्लीं उतरां आमच्या मनान घेवन खरेंच ह्या जेजूच्या जेवणान जायते फावटी आमी वांटो घेतला, पूण आमच्या जिविताक ताचो प्रभाव लागूंक ना. म्हणजे आमकां पेकोवणी घडये मेळूंक ना, कित्याक आमी वांटो घेतला फावो ते भाशेन तो घेवंक ना. असल्या सगळ्या पातकांचे भोगसणे आमी आतां खावतेपणी मागुया. सगळीं बराबर. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक बाबा भयणीनो, जगण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोग अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच आंखवार बारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पुर्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
सोसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाड बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तें सासणीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्याक तुजे कुरपेन आमची काळजां तयार कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वंतार दरबाराचो सोर्वेस्पोर सगल्या पोरचेक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणांत बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तोरेचो सोरो. ह्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरतात तें मरणाचें चादर पिंजतलो. सासनाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्यांचे पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात ती दोनी सोर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आखे प्रितुमेचेर आपले पोरचेची लॉस तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसाक म्हणटली, पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. तांणी आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेच्या उल्हासान उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां ताका आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल मोचें ठिकाण सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. 5वी चार तुजी चोरवो ना, तुंच म्हाका विसोयतूं दिता. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हज्या ओतमाक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जाबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. काळोखांत कोंडांत हांव सांडल्यार, कसलीच वाट म्हजेर ना येयल्यार हुस्को ना. लागींनूच तूं आसा, म्हजेशी सदांच उबो. सांगातीन दांड्या कोंत सोद गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जाबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयताय, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण करपा दिसान दीस गोशगोशीत मोजे दिवतली. जाबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. सासनाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत घर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जाबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. पळयात, आपल्या पोरचेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसा ती सोदू.
सुरवेसपूर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गालिल्याच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरात चडून थंय तो बसलो. आनी लोकांची उरबुंजी थोट्यांक, खोड्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बरोबर हाडून ताचे सुरशी आयल्यो. आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. मोनी उलयतात, कोड फुटलोलीं दोड जातात, तोटीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोडूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या सिसांक लागीं आपोवन अशें म्हणलें, म्हाका हे लोकांचें चुरचुरें दिसता. आयज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जीव खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर ती पडूंक आसात. सिसांनी जेजूक म्हणलें, तरी एकसुरे सुवातेर इतले लोकांक जेवण दिवंक पावोशे आमचे कडेन उणे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उणे आसात? ताणें सांगलें, 7. आनी थोडी धाकटुली मासळी. तेन्ना ताणें लोकांक दोंडेर बसूंक लायले आनी 7 उंडे आनी मासळी आपल्या हातांत घेतली. देवाक दिन वाचून ती मोडली आनी आपल्या सिसांक दिली आनी सिसांनी ती लोकांक वाटली. सगळीं धादोशी जायसर जेवली आनी उरलोले कुडके 7 करोडभर ताणें एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचो सुबीत विशय सोमयाचे जेवण कुडी ओतम्यांक पिकोवणी. मोगाचे भाव भयणीनो, बागेन सान फ्रांसीस शावेर आपलो मिशनरी वावर चलयतना जापानाच्या गांवांत तो आसलो आनी थंयसर एका खेडे गांवांत, एका विलेजांत तो वावर करतालो. आनी वावर करता आसतना एका दिसा कांयच जेवण ना जावन भुकेन वळवळटालो, वावर करून तोकलोलो आनी लोकूय खूब गरीब आशिल्ल्यान ताका तांचे लागीं कांयच दिवंक घडलें ना. असले कडेन एके उस्तुरे सुरशी तो पावलो आनी ती उस्तुरी जाणटी आसली. तिचे लागीं फकत एकूच जेवणाचो बोल आसलो, एकूच जेवणाचो कांसो आसलो आनी तिणें बागेन सान फ्रांसीस शावेर भुकेन वळवळटालो, तळमळटालो तें पळोवन हो बोल आसलो जेवणाचो तो ताची सुरशी घेवन आयली आनी ताका सांगलें, हे पळय हांवें तुका जेवण हाडलां. आनी असले कडेन बागेन सान फ्रांसीस शावेरान त्या जेवणाचेर आशिर्वाद घातलो, बापाक दिनवासलो आनी जेजू लागीं मागलें, हें जेवण आमकां पावोशी फावो कर. आनी ताणें जेवूंक सुरू केलें. एके वाटेच्यान बागेन सान फ्रांसीस जेवता जाल्यार दुसरे वाटेच्यान ती उस्तुरी तेच बोलांतलें जेवण जेवताली. आनी जेवता जेवता एक अजाप कशें घडलें. तें जेवण जी जेवताली तें काबारूच जायना जालें. तें जेवण जेवता तितलेंच उणें जायना जालें. आनी हें पळोवन दुसरी गरीब भाव भयणां, ल्हान भुरगीं, वाडलेलीं बुकेन आसलीं, तिवूय हें बोलांतलें जेवण जेवंक आयलीं आनी तिवूय जेवून दादोस जालीं. तरूय तें बोलांतलें जेवण सोंपलें ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, मिरेकल रायस म्हूण ते बोलाक व जेवणाक लोकांनी नांव दवरलें आनी थंयसर दुसरी भावार्थी आसली, क्रिस्तांवूच न्हय दुसरी भावार्थी आसली. ही मिलाग्र पळोवन ताणें आपलो भावार्थ जेजूचेर दवरून ताणें जेजूची सेवा करूंक सुरू केली. मोगाचे भाव भयणीनो, बागेन सान फ्रांसीस शावेरान हे आपल्या मागण्यांतल्यान, हे करुणेंतल्यान आपली दुसऱ्याची भूक मारली. तेच बरोबर तांकां भावार्थ परगटून उत्मीक जेवण फावो केलें. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर घालुया. पयले आनी शुभ वर्तमान दोनूय वाचपां एक लिंक कसो आसा, एक कशें आसात. आमी जरी तर आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार
आमी जायती पावटी पिकनिकेक वेता तेन्ना 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी तयार करता. पयले सुवातेर आमी खंयच्या जाग्यार वेतली, दुसरे सुवातेर आमी कोणा बरोबर वेतली, आनी तिसरे सुवातेर आमी पिकनिकेक कसलें जेवण रांदतली. असलीच खबर आयच्या वाचपान मेळटा. पयले वाचपांत आमकां इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप, तातूंत सुरवेसपूर देव इजायस प्रवादा वेल्यान सांगता की तुमी सगळीं एकठांय येयात. तुमकां सर्वेस्परा देवान एक व्हड जेवण केलां. सांबार बांबार घालून बरो सोरो दवरून तुमकां व्हड जेवण तयार केलां. ते खातीर तुमी हे जेवणाक येयात. आनी कोण त्या जेवणाक आसली? जी भाव भयणां दुख्खी आसली, जी भाव भयणां तांकां समाजांत मान नासलो, पिडेंत आसली, कश्टवताली, ही सगळीं भाव भयणां हे जेवणाक वांटो करून सुरवेसपूर देव तांकां उलो करता. जाल्यार हेच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एका दोंगरार वता आनी थंयसर जेजू फाटल्यान जायतो लोक धांवून वेता आनी धांवून वचून आपले पिडेर घातलो बरो जाता. कुड्डी आसली तांकां नदर येता, तोटी आसली चलूंक लागतात आनी भाशेन जायतीं बरेपणां त्या लोकांक थंयसर मेळटा. आनी शेकी हे लोकांक पळोवन जेजू चुरचुरें दिसता, कित्याक 3 दीस जाले बुकेन वळवळटालीं. आपले उतर आयकूंक आपल्या बरोबर रावंक ती आयल्यात. त्या खातीर जेजू त्या लोकांक जेवण फावो करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. कोश्टा वेळेकूय खूब फळ मेळना आनी फळ ना जाल्यार पोट बरो ना, आनी आमचें पोट बरो ना जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जिवूंक पावची ना. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी हे मिसांत मागता तेन्ना 2 मेजां आमकां हांगासर दिसतात. पयले सुवातेर देवाचे उतराचे मेज. हांगासान कितें उतर आमकां पुरकूट जाता तें आमच्या जिवितांत आमी घेवन आमी धादोसकाय अणभवता आनी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक तें पुरगोडटा. जाल्यार दुसरें मेज जेजूच्या क्रिस्त बलिदानाचें मेज. तातूंत जें आमकां जेजूची कूड आनी रगत शिवूंक मेळटा तें शिवून आमी धादोशी जाता आनी दुसरे भाव भयणांक जो जेजू आमी शिवला तो आमी वाडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक वस्त आमच्या जिवितांत आमी दिसपट्टी करूंक जाय. जरी तर आमी जिविना जाल्यार आमच्या पोटाक भूक लागता. त्या खातीर 2-3 फावटी तरी आमी दिसाक जेवण आमची कुडीक शिवता. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची कूड आमी दिसपट्टी शिवूंक दर मिसाच्या बलिदानांत दिसा दिसपट्टी आमी वांटो घेवया. आनी जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, खुद जेजूक आमच्या काळजांत शिवतल्या आनी आमचो दीस बरो जावंक पावतलो. पिडेंतली आमी बरी जावंक पावतली. दूख कोश संकोश आमच्या जिवितांत आयल्यात ते जेजू सगळे पयस करतलो. आनी दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक एडवर्टिजमेंट आसा. हांगासर आमकां मावंटन ड्यू दिसता. ऋतिक रोशन 2 गोट मारून ह्या दोंगराचेर सावन दुसऱ्या दोंगराचेर उडी मारता आनी सांगता, डर क्या की जीत हे. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एका मनशान असलें करूंक शकता जाल्यार आमी क्रिस्तांवां कित्याक म्हणूंक शकना, डर क्या की जेजू हे. हे आमी मनांत धरुया आनी दर दिसाक जेजू जो आमी शिवला ताका एडवर्टायज करुया. कित्याक बागेवन सान फ्रांसीस शावेरान होच कुरीस घेवन 400 वर्सां आदीं जेजूक एडवर्टायज केल्लो बावाट पुरगोटलेलो तोच एडवर्टिजमेंट आयज आमकां बऱ्या पडलो. कित्याक ताणें बावाट पुरगोटलेलो तो आयज आमी बावाट जियेता आनी तोच बावाट दुसऱ्यांक पुरगोडटा. थोड्या मिसांत आमी वांटो घेतना दिसपट्टी मिसाचे बलिदानांत आमी वांटो घेवंक जेजूची कृपा आमकां मागुया. आनी दुसरे सुवातेर जो जेजू आमच्या जिवितांत आमी शिवता, आमी अणभवता, देवाची उतर आमी घेता, तेच उतर आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक पाळूंक जेजू आमी सुबेमाजार दुसऱ्यांक पुरगोटूंक जेजूची कृपा आनी बळ हे मिसांत आमकां मागुया. बिरावया.
दर दिसाचे भेटेंत तोच जेजू आमकां आपल्याकूच दिता. आपले खाण आनी पिवण कशें हे तरेन आमकां आमच्या जिवितांत ती पेकवणी मेळटा. तर सदांकाल आमी हो आमचो भावार्थ ह्या जेजून दिल्ल्या जेवणाचेर अदीक आनी अदीक खोलावंक आनी आमी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत करूंक कृपा आनी आदार मागून कांय मागणी आमी आतां सर्गीच्या बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी मिसाची भेट सदांच भक्तीपणीन समारंभूंक आनी आपल्या मुनियारी जिविताचें हातयार करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देशाच्या आनी गोंयच्या क्रिस्ती राजकारभाऱ्यांनी आपूण पोजेची सेवेक आसात म्हूण बोलकूंक समेस्तांची उदरगती पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी जोण एकल्यान मिसाचे भेटेन भावाडटान आनी मोगान हाजीर जावंक आनी जेजूच्या मासा रक्ताच्या बोलान आमच्या जिविताक पेकवणी घेवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पवित्र सभेंत वावुरतेल्या सगळ्या लौकिकांनी जेजू सारकेले मोगाचें आनी चुचुऱ्याचें आपलें कालीस करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाड बापा ही आमची खालती मागणी तूं आयकून घे आनी आमी सदांकाल तुज्या संबंदान एकवटान सदांकाल ह्या तुज्या पुताच्या जेवणान वांटो घेवन वाडच्याक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मोगाच्या भयणी बाबांनो म्हज्या आनी तुमचेंय बलिदान सर पुरवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदारे बोलान आपल्या मनाला नेमून आमच्या राख्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस बोलावून घेवं. मोगाळ बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिताव. तुजे अगणीत पदवेन सोलवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर कडे आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोडबारां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good purgatoria. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे पूर जोडीत मुका मूळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन सान फ्रांसीस शावेरा, बागेवन दोन दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सरदाराचेसून आमकां हें आपल्याचें मोगाचें जेवण आनी दुसऱ्या दिसपटी तो आमकां दिता. ह्या जेवणाच्या बोडान आनी घोटायेन आमकां सण एकल्याक आमच्या जिविताक सगल्या कश्टां दोगदां आनी आडकोळी मदीं आमकां पेकोवणी मेळच्याक मागून तेच मागणे आतां जेजू शिकयलेले बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. परत सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीत सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखातांतली वटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें ह्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच जेजू आमचे आनी खाण पिवण जाता. आमी सदां काल ताच्या एकवटान सबोदान आसच्याक आनी आमचें जिवीत ताच्या सांगाता जिवन बापाची खुशी करूंक पावच्या. तर हेच जेजूक आमी शिवंक वेता ती सगळी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजें दुसरें अशें म्हाका फावना, पूण दुसऱ्याच्या जोत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला. फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडें करून कोम्याव घेवचो.
While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this month, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. सांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमी सगळीं आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. कोलवड्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटोव आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट सोमरुमल्या पाद्री सर्तोरियो रॉड्रिगीस ताका आनी पवित्रत्वे बानावळेच्या फिरगोसकारांक तशेंच प्रवचन केल्ल्या फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. ही मिसा आमचे डायसिंतली दर एक फेरगो सोमरोमतली. 3:30चे मीस आमचे डायसिंतली काती डायसिसन बॉडीज भेटयतली.
कोणाकूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा थंय वचून तें करूंक येता. 2 दिसा कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजचे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. 2 दिसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. तशेंच बाणालेच्या फिरगोजकारांक इगोजेच्या मुखार मेळूंक पाद्रीकारान सांगलां. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पुर्वेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसून येयात, सुमयाच्या जेवणाचो मोग करात आनी सगळे बोड आनी गोठाय घेवन ह्या मिसाचे भेटेची तुमचे जिवीत खुशाल बरीत करूंक वावरात. जेजूच्या नांवान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे होत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोपना पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणटा. आमेन. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचा रॅलिकाचो माव 2 दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. 17 दोळोची भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाचो माव घेताना कोणेच फोटो ओ व्हिडिओ काडचे न्हय. बाजिलिकान 2 दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यांच्या दिसा मी सोमरमता त्यो फिरगोचो हे पोरी सकाळी 6 वाचे मी सोमरमता कारांबोली 7:15 तालिगांव 8:30 पेन्ना दे फ्रांस
5:10 मोर्जी, 11 वाडे कुड्डी, 5 बेतलबाटी, 3:30 मीस भेटयता डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय साडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काची वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय साडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा दर सकाळीं 9 ते सांजे 4 पर्यंत. तशेंच डिसेंबराचे 6 तारखेर सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल आसा थंय मीस जातलें सकाळीं 9 वरांचेर.